साळावली धरणाची उदकाची पातळी ह्या वर्सा अपेक्षे परस चड आशिल्ल्यान कुर्डी श्री सोमेश्वर देवळात वचपाचो रस्तो उदकापोंदा बुडिल्लो आसा। हाका लागून मे म्हयन्याच्या तिसऱ्या आयतारा म्हळ्यार ह्या वर्सा 18 मेक जावपी उत्सव फुडें धुकल्ला। हो उत्सव रद्द जावंक ना अशें श्री सोमेश्वर देवस्थान समितीचो सदस्य गुरू कुर्डीकर हांणी सांगलें। परिस्थिती प्रमाण हे उत्सवाची फुडली तारीख आमी जाहीर करतले। उत्सव रद्द जाला अशा चुकीच्या बातम्यांचेर विस्वास दवरूं नाकात अशें आवाहन गुरू कुर्डीकर हांणी भाविकांक केलां। न्यूज वाचली प्रुडंट मिडियाच्या इंस्टाग्राम हँडलाचेर की श्री सोमेश्वर कुर्डी हांगचो जो वार्षिक उत्सव जाता तो 24 तारखेक रातचो आशिल्लो तो कॅन्सल जालो म्हणून। हांव ह्या व्हिडिओ माध्यमांतल्यान सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की आमी नवीन डेट कोणाकच अजून दिली नाशिल्ली। एकच जी न्यूज आसा की 18 तारखेक जो उत्सव जावपा आशिल्लो तो कॅन्सल जाला, पूण 24 तारखेक परत जावपाचें अशें आमी केन्नाच ठरयलें नाशिल्लें, कारण तें शक्य ना। कारण उदक इतलें आसा की आमकां डेट पयलीं सांगणी शक्य ना। आनी दुसरें म्हणजे रातचो थंय आमचो वार्षिक जो उत्सव जाता तो रातचो केन्नाच जायना। तेन्ना कोणेच ह्या न्यूजेचेर विश्वास दवरनाकात। ही सगळी रॉंग इन्फॉर्मेशन आसा आनी सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की जो पर्यंत तुमी व्हेरीफाय करनात तो पर्यंत असली न्यूज घालनाकात, ज्या करून लोकांक कन्फ्युजन तयार जातलें। सो एकच सांगपाक सोदता परत एकदां की 18 तारखेक जो आमचो वार्षिक उत्सव आशिल्लो श्री सोमेश्वर श्रीस्थळ हांचो तो 18 तारखेचो कॅन्सल जाला आनी नवीन डेट आमी आजून कोणाकच सांगली ना किंवा डिक्लेअर केल्ली ना। जी जेन्ना करतात तेन्ना आमी रिमेंबरींग कुर्डी हो आमचो ऑफिशियल पेज आसा, फेसबूक पेज आसा, तेजेर आमी डिक्लेअर करतले। तशेंच बाकीची जी माध्यमां आसात तितूंतल्यानय आमी सांगता। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर क्रिस्तानंद पेडणेकर।